म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हांगसर आयज आयिल्लीं आसा. आमी सगळीं जाणां फकत भायल्यानूच कितें दाखोवपाक शो करूंक येवंक ना, म्हाका दिसना. खरेपणी तुमकां सगळ्या जाणांक ही कृपा मेळिल्ली आसा. आयज थावन म्हजें जिवीत जेजू सोबे हांव सादतलों आनी हाका लागून आमी उपवास करता, हाका लागून आमी धणवण करता. म्हजे आपल्यापणांतलो म्हाका भायर सरून जेजूच्या जिवितान म्हाका अदीक खोलायेन बावतिस्माचो तो संस्कार आसा तातूंत म्हजें जिवीत सारूंक. दुसरे वाचपान आमकां सांगलां, जेजून आमकां आपणाशी आपणायल्या, मनशा कुळाक ताणें आपणाशी एकठांय केल्या. ताणें पातक करूंक ना, म्हणजे बापा सोबेंच ताणें सगळो गत आपलें जिवीत चाललें. बापाचे येवजणे प्रमाणे तो जियेलो आनी हे परी आमकां सगळ्या मनशा कुळाक ताणें ही सुटका सोडवून दिल्ली आसा. ताचे सोबे रावन आमच्यान पातकावीण जिवंक जाता. नाजाल्यार आदल्या कोरोनान पळयलां, खूब देवान आपल्या पोरजेची मदत तांकां काकळूत दाखयली, तांकां खूब दाखयलें कशे भशेन ताणें आपलें जिवीत आदलें सारूंक जाय आनी नवें जिवीत देवा सोबें पत्करूंक जाय. देवान हें सगळें बरेंपण दिलेलें आसा, तरी पूण ताचे लागीं जायना जालें. आमचे वस्तूंकी जायना तें. खूब पाटी आमी जाणा आमकां कितें करूंक जाय म्हणटा आमी, पूण तेंच करपाचें जायना. आयज आमी उपवास करतले म्हणून आयजूच जावचो ना उपवास, ताका लागून आमचे वस्तूंकी जायना तें. पूण देव जो आमचे सोबे आसा बावतिस्मा वरवीं आमकां ही कृपा मेळिल्ली आसा. दुसऱ्या वाचपान सांगलां, तेन्नाच की आमच्यान सगळें करूंक जाता. पळयात, मागणें ओ दान ओ उपवास कशे भशेन करूंक जाय, शो करूंक न्हय. पूण म्हाका तें कित्याक करूंक जाय, म्हाका म्हजें सगळें पळय आहा तितलें नाकारूंक जाय आनी देवाचें पळय तें म्हाका पत्करूंक जाय. आतां कितें जाता, आमकां संय पडलेली आसा जेवपाची, त्या वेळार आमकां जेवण जाय. जेवण मेळोन जाल्यार आमकां एकदम कितें जाता. पूण आमी आतां कितें जालां ताचेर आतां अवलंबून आसा, म्हणजे पातयेवन आसा. तें तर आमकां त्या वेळार मेळना जाल्यार आमी सारकीं ना अशें दिसता आमकां. म्हणजे ताचेरूच फारोन आसात आमी. पातोक तशें करता, आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी तें तर पातोक ना जाल्यार आमच्यान जेवंक जायना, अशें जाता तें. तातूंतली आमकां भायर सरच्याक उपवास करता आमी. ना म्हणटा, म्हाका जाय पळय तें ना. म्हज्या मनान चिंतना आयली, राग आयलो, ताका ना म्हणटा आमी. जेजू सोबे म्हजें जिवीत दवरता. हाका असलो उपवास आमकां जाय. पाप साहेबान आमकां खूब सांगलां कसले उपवास आमी करूंक जाय पळय ते असले. त्या भायर मागणें करता आसतना, मागणें म्हणजे कितें, देव सगळ्याक आसा न्हय, ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. पूण ताचो कॉन्टेक्ट आमी कसो करता, आमी ताच्या कॉन्टेक्टानूच सदांच आसूंक जाय. कित्याक आमी क्रिस्तांव, आमी ताचे कुडींत आसा. तर हो कॉन्टेक्ट तूं कशे भशेन करताय तें तूं पळय. हांवें तुमकां सुचयलां, जाणें आमकां दाखयलां त्या प्रमाणे प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे आसा, आमी ताचे सोबे आसा. तर हे परी आमच्यान सगळो गत मागण्यांत रावंक जाता, ताका पयलो वयलो स्थान दिवन. कित्याक ताच्या नांवांत तर आमी रावत जाल्यार आमच्या नांवांत रावचें ना आमी. हातून आमी आमच्या आपलेपणांत भायर सरता, देवाच्या सोबे आमचें जिवीत जियेता. आनी दान दितना आमी कोणाक म्हणून दिता, हे देवाचे कुडींत आमी सगळीं जाणां आसा. तर दुसऱ्यांक तर कितें जाय जाल्यार आमी तांकां पावता. आमचे कुडीक पर्यंत आमी हांगसर थंयसर पावता. कित्याक लागून, कित्याक थंयसर कितें तरी उणीव आसा. एक गाय जालो तर आमी थंयसर पावता त्या बागांक आमचे कुडीच्या. तेच भाशेन आमी एकामेकाक पावोंक जाय. तांकां कांय जेवण ना तांकां दिवपाचें, तांकां कापडां ना, तांकां बिराड ना, हे भशेन आमी पळोवन तांकां पावोंक जाय. कित्याक ती आमचीच, आमी सगळ्यान जेजू सोबे आसा, ताका लागून आमी हे भशेन करूंक जाय. हें गुप्ती आमी करता पळय तें बाप जाणो, कित्याक आमी ताचे भितर आसा, तो आमचे भितर आसा. आनी हे भशेन आमी भितरल्यान हें सगळें करता, भायलो शेव न्हय. आनी हांव जाणा की हांगसर खूब जाणां तुमी बरेपण हे परी दुसऱ्यांक दाखयतात.
तुत्तुरी वाजोवन न्हय पूण भितरल्यान खालतिकायेन तुमी कोत्तात म्हणून. तर हे भाशेन आमी करीत रावया, कितें तरी बरो निश्चय करया. ह्या आख्ख्या करिज्माच्या दिसांनी कितें तरी बरें करून आमी न्हय पूण जेजू जो आमचे सवे आसा ताका कोटान सगळें करूंक आमी निर्मिया आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या कोटान सारया. सगळ्यां जाणां सोगत आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सवें रिगून रावया. हे परी सगळोगत मागण्यांत आमी आसतल्या कसलीच चिंतना भावना चाल आठवणी आमकां कंट्रोल करच्यो नात, पूण त्यो सगळ्यो जेजूच्या सवेन धरून आमकां तातूंतली स्वतंत्रताय मेळटली, सुटका मेळटली आनी जेजूचो पवित्र आत्मा आमकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सुचयतलो आनी त्या प्रमाणे केलें म्हणटच देवाचें राज आमचे सवें स्थापन जातलें आनी आमी तें अणभवतल्यान. हे परी करच्याक आमची सगळी दळवण जेजू सवेंच करीत रावया. बरें कोणाक करूंक जाय जाल्यार उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आनी आमी आमकांच ना म्हणटा ह्या मागण्यांतल्यानूच आमच्यान ते परी जिवंक जाता आनी आमचें जिवीत खरेपणी जेजूक जाय पळय तशें जिवन तें परिपूर्ण जावंक आमी देवाक हे परी महिमा हाडूंक शकता.